14 तारखेक पणजी महानगरपालिकेचो महापौर आनी उपमहापौराची वेंचणूक जावपाची आसा। बाबूश मोंजारेता कडेन आशिल्ल्या पणजी महानगरपालिकेचो महापौर विठ्ठल चोपडेकार आनी उपमहापौर अस्मिता केरकाराचो कार्यकाळ सोंपत आयला। पणजी महानगरपालिकेचे 30 नगरसेवक आसात। तातूंतले 15 नगरसेवक ताळगांवचो आदलो आमदार बाबूश मोंजारेता कडेन आसात, जाल्यार 13 जाण पणजेचो आमदार तशेंच गोंयचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारा कडेन म्हळ्यार भाजपा कडेन आसात। दोग नगरसेवक स्वतंत्र आसात। बाबूश मोंजारेतान मंगळारा दीस आपल्या पॅनलाची बसका घेवन महापौर म्हूण उदय मडकयकार आनी उपमहापौर म्हूण पाश्कोल मास्कारेनासाचें नांव जाहीर केलां। बाबूश मोंजारेतान उमेदवार जाहीर करतकीच बुधवारा पणजेचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकारान पणजेचो आमदार मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान मनोहर पर्रीकाराच्या मार्गदर्शना सकयल भाजपान तेंको दिल्ल्या नगरसेवकां बरोबर भाजपाच्या कार्यालयांत पत्रकार परिशद घेतली। फाटले फावट आमी बाबूश मोंजारेतान जाहीर केल्ल्या महापौर आनी उपमहापौराक आमी तेंको दिल्लो, मात आतां हे फावट महापौर आनी उपमहापौराच्या वेंचणुकेक भाजपान समर्थन दिल्ले नगरसेवक वेंचणुकेक रावचे ना। आमी विरोधी बाकाचेर बसतले अशें मिनीन क्रुजान सांगलें। इन कंसल्टेशन विथ आमचो एक्स MLA आणि सिद्धार्थ आमचो एज अ पेट्रन कसो घेवन and other members of our BJP, and after lengthy discussion and all आमी कॉर्पोरेटरान डिसायड केलां की फाल्यां इलेक्शनाक आमी ना कॉन्टेस्ट जावचें म्हणून। आनी बेजिकली रिजन इज दॅट वी डोंट हॅव दॅट नंबर्स, सो बेश्टेच कॉन्टेस्ट जाले आनी people have elected us as 13, so we respect the people's verdict आनी आमी त्या खातीर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करिना। सो their number is 17, so ultimately बेश्टेच गेल्या थिंगा इलेक्शनाचो टायम वेस्ट केलो, दॅट वी डजंट वॉन्ट टू डू। दुसरें म्हणटा ते गेले ते फावटी आमी तांकां फुली सपोर्ट केल्लो, कन्सिडरींग लॉट ऑफ थिंग्स आमकां इंस्ट्रक्शन आसलेलें हें करुया, आनी सेकंडली इट वॉज विठ्ठल ऑल्सो अ न्यू एंट्रंट, सो देर वॉज नो मच थिंग। बट दीस इयर म्हाका दिसता वी हॅव टू बी अ वेरी गूड ओपोनंट फॉर देम, कंस्ट्रक्टीव ओपोनंट। राखणदार कशें आमची पार्टीज आमकां सांगता इज चौकीदार म्हणून, सो वी हॅव टू बी चौकीदार वेन दीस मेयर इज दे। सो आमी स्ट्रॉंगली ताका कंटेंटेड जातले फॉर एनी बॅड रिजन्स। सो वी वॉन्टेड टू टेल आवर पीपल ऑफ पेंजीम एस वी हॅव डन अ मिस्टेक। आमी तेंचे सेंटिमेंट्स लास्ट टायम मातशे दुखवलेले आमचे कार्यकर्त्यांचे, पीपल ऑफ पेंजीम, दे सेड वाय यू ऑल हॅव डन दीस लॉट ऑफ थिंग्स। So considering all these things, we have decided not to contest the election this time. Full year, last 1 year, ताणी ruling जे आशिल्ले काउन्सिलर ताणी डेव्हलपमेंट कशें केलां अशें दिसता, कांयच जावना ना। इफ यू तूं म्हाका डेव्हलपमेंटचे विचारीत जाल्यार म्युनिसिपालिटी इज नॉट हॅविंग द फंड्स एट ऑल, सो कोणाकूय ब्लेम करूंक शकना। पण डेव्हलपमेंट जें पळयता तें थ्रू GSIDC आनी स्मार्ट सिटी तेजे वयल्यान डेव्हलपमेंट करता। आतां म्हाजेंच हांवें म्हाज्या वॉर्डान केलां ते थ्रू दीस म्युनिसिपालिटी कडेन इनफॅक्ट तेंचे कडेन कॉफर्जान कांयच ना पयशे, सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथींग इन दीस ऑल्सो फ्रॉम द म्युनिसिपालिटी।